होड रूक प्रकृतीचे मौन काव्यशी राबून असता. ताजे रेंबे कोंबे आकाशाक लागतशी आमकां दिसता. वाऱ्याक धोलचे पाचवी पान आमकां संगीतशी आयक पडता आनी ताजी बणबणा फूल आमकां मनाक आनंद दिता. हे रुक्का पळयल्यार दिसचे एक स्थिरते आनी एक गांभीर्यते. हाजी एदूर राबतना मनाक शांती मेळता. तशीच एक विस्मय पळयलेले अनुभव. आलोचन केल्यार ह्या इतले चंद स्थिर रुखाक पोषण कोण दिवचे? ते मूळ ताजी पाळ ताका उद्दाक जीवसत्व दिवन पोषण करता. तशीच आमगेले समाज आमगेले देश भायर दाखून पळयतना दिसचे समृद्धी आमगेले संस्कृती जिवंतिका सद्भाव हे पूर पळयतना आमकां मनाक मस्त खुशी जाता. हे समाजांतू आमी राबून ताजी लाभ घेतांती आमी पुरा आनंदार आसतांती. सो हे समाजाक इतले समृद्धी सदृढ जावन आसच्याक कसल कारण म्हूण आलोचन केल्यार ताजे एक अडिपाय म्हूण सांगल्यार कुटुंब. आमगेल कुटुंब व्यवस्थे कशें आस म्हळ्यार सगळेच समाज ते होंग घेवन आसा. कुटुंब सम आसल्यार समाज सम. तस जावन सगळे प्रपंच आमगेले सांस्कृतिक आनी आमगेले सामाजिक कुटुंब व्यवस्थे कडेन पळयता आनी एक आमी आदर्शप्राय जावन आसंती. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाचे आमगेले कुटुंब पद्धती भाग 1 म्हळ्यार आम्ही हे 3 कंतार तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करचे आसंती. आज आम्ही भाग 1 तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करतांती. मेगेलोट्टू आसंती वाणी प्रभू. द हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेव्हलपमेंट म्हणलेल्या एक संस्थे एक अध्ययन केल्या. मनुष्याक खुशेरी आरोग्यारी आसच्याक खंयचे अंश मुख्य म्हूण सांगून. ಕೆಲವು ಜನ म्हणले ದುಡ್ಡು मस्त मुख्य, प्रसिद्धी पावचे मस्त मुख्य म्हूण सांगून. हे बद्दकी पळया म्हूण सांगून तांणी 724 चेडुवां वयरी 74 वर्स एक अध्ययन करताना ताजी फलितांश कसल म्हळ्यार ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ प्रसिद्धी खंयचेय मुख्य न्हय. मनुष्यान आरोग्यारी संतोषारी आसच्याक कारण तागेले संबंध म्हूण सांगून. म्हळ्यार ताणे कुटुंबे भितरी समाजांतू लायक रितीचे संबंध स्नेह प्रीती विश्वासारी दवरून घेतल्यार चड चड स्नेहीत तांकां आसल्यार ते तागेले आरोग्याक आनी तागेले संतोषाक कारण म्हूण सांगून हाजे एक फलितांश आयले. म्हळ्यार आमगेले कुटुंब व्यवस्थे कशें आस म्हूण सांगल्यार हे पुरा अंशाक पूरक जावन आस. म्हळ्यार सहज जावन आमगेल कुटुंबेंतू आमकां हे पुरा आनंद म्हूण सांगता पळय म्हळ्यार संबंधाचे आनंद ते पुरा आमकां आमगेले कुटुंब व्यवस्थेंतू सुलभ जावन मेळता सहज जावन मेळता म्हणून दिसता न्हय मा. खंडित वय एक होड जावन आशिल्लो तसल रूख त्या सदृढ जावन राबका जाल्यारी ताजी मूळ तुम्ही सांगला मानके कशी इम्पॉर्टंट की तशीच समाज म्हणचेवर एक रूख आस. त्या रुखाचे मूळ जावन आमगेल कुटुंब व्यवस्थे त्या रुखाक भद्र बुनादी म्हूण सांगून घेन म्हळ्यार फाउंडेशन शे ते राखता. तशी सामान्य जावन 2 दाखून 3 पिळगेचे म्हळ्यार तलेमारू म्हूण सांगताची आनी एक घरांतू आसाची म्हूण सांगून जाल्यार त्या फॅमिलीक आमी सांगताची अविभक्त कुटुंब म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली म्हूण सांगून. तशींच 4 दाखून 5 फॅमिली वट्ट आशिल्ले वडकेन आमकां हांगा आज काल आमी पळोवच्या पुरोती जाल्यार मस्त अप्रूपाय आमकां पळोवच्या मेळता. ह्या कुटुंब व्यवस्थेंतू आमकां प्रमुख जावन मस्त रितीचे संबंध सान दाखून पळोवच्या मेळता. म्हळ्यार आनू अम्मा भाऊ भयणी मात्र न्हय, बाप्पा पाची माव मांतू अनामा आज्जो अशी मस्त सकड संबंधाचे परिचय जाता. म्हळ्यार संबंधाचे परिचय कसला इम्पॉर्टंट म्हूण सांगच्या गेल्यार आज आमी निमगी आज एकल्याक कोणी निमगिल्यार हो तुका असल मनीस कसो जावका संबंध म्हूण सांगून निमगिल्यार आमी कसो संबंध म्हणून कळनाशी आलोचन करताची. तो म्हाका आंटी ती मागीर मुगेला आंटी तो म्हाका अंकल जाता म्हूण सांगून सांगचे आमी आज सामान्य जाला. तशी जावन हे आमी आंटी अंकल म्हूण आपोवचे बदलाक बापकी पाचिकी अशीची तांणी आमकां कसो संबंध जेवका म्हूण संबंधाचे परिचय कळून आमी तांकां आपयल्यार
आपयताल्याक तशींची आपोवन घेतल्याक मध्ये एक अविनाभाव संबंध वय जडता त्या एक मागीर अनेक प्रमुख अंश आमी पळोवचे मेळटा आमगेले कुटुंब वेवस्थेन तूं म्हणारी त्या कुटुंबांतू विंगड विंगड गांवचे विंगड विंगड आचार पद्धती आशिल्ले चलये चेडो ಒಟ್ಟು मेळून न्हू बाबा वा बायल जावन न्हू येताची तशी जाल्यार मध्य मध्य तांगेल मनान तूं मनस्ताप येवचे अशी सानापुटे गलाट जावच्यो पुरा सामान्य जाल्यार मलगड म्हणटले खंयचीय एक समस्या येवो कसलोय एक मनस्ताप येवो तांणी ते एक टीम लिडरशे वय म्हळ्यार ते कुटुंब म्हळ्यार एक टीम त्या टीमाक लिडरशी जावन ते कसले मनस्ताप आसल्यार ते सोम कोरगेन ಹೊಂದಾಣಿಕೆ केर वचका म्हणचे तसले एक भावने पुरा जनाक ಒಟ್ಟು करताशिल्ले ते एक मस्त विशेष जाल्ले एक विषय सांगून सांगेत तशी जावन असल कूड कुटुंबात जन्म घेतले एक चरडाक मुखारी समाजांतू ताणे कोणकोणालोಟ್ಟು मेळतकी तांगेल पुरा जनालोಟ್ಟು ಹೊಂದೂನ್ वचाक तांगेलोಟ್ಟು चंद ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ कोरगेन आसच्याक एक फस्टाचे लेसन फस्ट पार्ट आमगेल कुटुंब व्यवस्थेच आमकां शिकयता म्हण सांगून सांगेत वय म्हळ्यार आता तू सांगले पुढे अविभक्त कुटुंब आशिल्ले तांची पुरा कशें आशिल्ले घराचे एक व्यवस्था वातावरण म्हणून सांगून म्हळ्यार तदन कृषी प्रधान जीवन ग्राम केंद्रित जीवन आशिल्ले न्हय आनी तृप्ती आसची तसले एक मनोभाव आशिल्ले आनी सुलभ जावन सरळ जावन जीवन करचे तसल एक मनस्थिती आशिल्ले काल बदल जाल्ल्या तंत्रज्ञान आयिल्ले उद्योगीकरण नगरीकरण हे आयल तशी आमगेले जीवन शैली बदल जाले जीवन मट्टू चढल्या हे पुरा आमी खुशेरी स्वीकार केला म्हळ्यार हाजी निमित्त आमकां बरेपण वर्कन जाला म्हळ्यार आमी मॉडर्नायज जाल्ली ती मॉडर्नायझेशन म्हण कसल म्हणटात पळय तशें जाला जाल्यार हांगा एक कन्फ्युजन कसं म्हळ्यार आमी हे मॉडर्नायझेशन आनी वेस्टर्नायझेशन चिकेचे कन्फ्यूज जात केलो पटे म्हळ्यार आमी मॉडर्नायज जावच्याक वेस्टर्नायज जावका म्हणना हाजी एक डिफरन्स पळया वेस्टर्नायझेशन म्हण सांगल्यार एक वेस्टर्न थिंकिंग म्हळ्यार हांव ते चुकी म्हण हांव खंडीत सांगतना म्हळ्यार तांगेले एक संस्कृती विंगड आसता आमगेले एक संस्कृती विंगड आसता सो तांगेल संस्कृती प्रकार एक फ्रीडम आसता मागीर एक सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग आसता म्हळ्यार इंडिपेंडंट थिंकिंग आई मी माय सेल्फ म्हण सांगून 14 वर्सां नंतर चेडूं इंडिपेंडंट जाल्यार आमगेल हांगा तशी ना आमगेले वेशभूषण आसच्या पुरो एक फास्ट फूड कल्चर आसा पुरो हे पुरा एक वेस्टर्न थिंकिंग दाखोवन आयले जाल्यार मॉडर्नायझेशन म्हळ्यार कसा म्हळ्यार जीवन मट्ट सुदारण आता मेशिन्स पुरो आयल निमित्त आमगेल घरांत मस्त बदलावण जालेलें आसा आमगेल काम सुलभ जालेलें आसा सामाजिक जावन आर्थिक जावन मस्त बदलावण जाला हे मॉडर्नायझेशन म्हणून आमी सांगेत सो मॉडर्न जावका जाल्यार तू वेस्टर्नायझेशन जावका म्हणून ना एक मॉडर्न जाता जातना आमगेल संस्कृती आमी विसरका म्हणूय ना आमगेल संस्कृती आमगेल आचारू विचारू हे पुरा दवरून घेवन आमी खंडीत मॉडर्नायझेशन जावयेत न्हय मा तुका कशें दिसता ह्या विशयांत खंडीत वय एकल्याक मॉडर्नायझेशन तशीच वेस्टर्नायझेशनाचो मध्ये आशिल्लो तसले एक व्यत्यास पुरा जनांनी अर्थ करून घेतला रे वय बारी चांग म्हण म्हाका दिसता वय तशीच आतां उद्योगाक वता ती भायर अविभक्तशील विभक्त कुटुंब जाल्ला म्हळ्यार चेडूं वांक उद्योगा खातीर भायर वच्चे एक अनिवार्य परिस्थिती खंडीत वचूका तांणी जाल्यार ते गेल्यार विभक्त कुटुंब आसल्यार अविभक्त कुटुंबाचे एक भाव कळव्या त्या आसता म्हळ्यार आतां एक उदाहरण घेवच जाल्यार एक बँकाचे हेड ऑफिस एक गांवां आसता विंगड विंगड कडेन ताजे ब्रांचेस आसता सो कसले डिसिशन घेवका जाल्यार कसले मिटिंग्स जावका जाल्यार हेड ऑफिसान तूं जाता तशीच आमगेले एक मालगड्याल घर थंय जावचे नागाल काम आसच्या पुरो गणपती आसच्या पुरो एक विंगड विंगड देवता कार्य कसो कार्यक्रम आसता रे पुरा कुटुंबेच्यान ಒಟ್ಟು जावचे खंयकी उद्योगा गेलो थंयची सेटल जावचे न्ही मद मध्य गांवां येवचे नम्माक विचारसून घेवचे सो त्या एक कुटुंब भाव आसल्यार हे बदलावणे ओके म्हणून म्हाका दिसता न्हय मा वय खंडीत वय तुम्ही सांगले नम्माने कडेन आसचे तशीच चेडूं आनी तांगेल विद्याभ्यासा खातीर की उद्योगा खातीर की विंगड विंगड कडेन वचचे म्हण सांगून अशी जाताना एक डिस्टन्स क्रिएट जाता गॅप तांगेल मध्ये हे डिस्टन्स क्रिएट जाता वय ते अनिवार्य जाल्यार कम्युनिकेशन वर्केन मस्त उणी जावन ताजे निमित्त मस्त सकड समस्या येयले उदाहरण सकड आसत आता पळया फुडें खंयचे एक कुटुंबांत खंयची एक मनशाक म्हळ्यार बाबावान तूं कोणाक एकल्याक की के भयणाक की कोणाकी एकल्याक जावं कसलीय समस्या आयल्यार तांणी ते शेअर करून घेत आशिल्ले म्हळ्यार ते सांगून घेत आशिल्ले
आणि त्या समस्ये सांगतरी थंय मालगडे म्हूण सांगून आशिल्ले एक एक खंयच्याय कुटुंबाची कोणी आसच्या पुरो त्या समस्येक कसो परिहार सोदूं येता म्हळ्यार त्या समस्ये तागेल मात्र न्हय म्हळ्यार हांव म्हणची भावना ना आम्ही म्हणची भावना हय. म्हळ्यार त्या म्हाका आयल्या समस्या जाल्यार हांव कसो करता आशिल्लो म्हूण एक भावना री त्या समस्येक परिहार की एक कसं की एक कसले जाऊ एक तीर्मान घेता आशिल्ले आनी कसं म्हूण सांगल्यार आमी शेअर करून घेतली निमिती आमगेल मन आशिल्ले आमी मन वरकेन हुगूर जाता मन आशिल्ले कसले आसो ते ತೊಂದರೆ कसले प्रॉब्लेम असल्यार शेअर करून घेतली निमिती उणी जाता म्हूण सांगताची तशी मन हगूर जाताय आनी आमगेल समस्येक परिहार वरकेन मेळता आशिल्ले जाल्यार याजी कसं जाला म्हळ्यार डिस्टन्स चड जाल तशी कम्युनिकेशन उणी जावन आमी कसले शेअर करून घेनाची गुट्ट करून दवरून घेवचे अशें ताजे निमित्ती त्या प्रॉब्लेम चड जाता वता विणा उणी जायना आणि अनेक कसं नाही म्हणून सांगले त्यावर इंडिव्हिज्युअलिझम म्हणून सांगले सेल्फ सेंटर्ड मग ताक प्रॉब्लेम जाला ना हांव मिगेल बायल चेडू सुकार असल्यार पुरो म्हणचे असं एक भावन आयल्या निमित्ती हे असल चकड मस्त प्रॉब्लेम क्रिएट जाला आसा तशें जावन एक कूड कुटुंब म्हूण सांगून आशिल्ल्यान तूं आतां आमी खंयचेय सुख दुःख एक कष्ट सुख कसले आसच्या पुरो ते कसं असल्यार ते कुटुंब भितरीची तीर्मान जावन ते भायर वचनाशी त्या समस्येचो परिहार जाता आशिल्ले हे एक विशेष अंश आम्ही पळोवका जाल्याची वय म्हळ्यार हे शिफ्ट जाला वय जॉईंट फॅमिली टू न्यूक्लियर फॅमिली न्हय सो हे शिफ्ट जाताना आम्ही आलोचन करचे ರೀತಿ ವರಕೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಲೆಲ್ಲ ಆಸ तशीची त्या ನಡವಳಿಕೆ आणि सामाजिक नडवळिके त्या वरकेನ बदलावण जालेला आसा हांव एक पाटी कॉलेजांतू क्लास घेताना एक 5 वर्सां फुडली विषय ह्या अशीच एक प्रश्न येऊन गेला PUC चेरडूवा तुमका जॉईंट फॅमिली इष्ट की न्यूक्लियर फॅमिली म्हणून सांगून हांव एक्सपेक्ट केलेलं कसं आन्सर जॉईंट फॅमिली म्हणून तशी सांगता ती चेरडूवा म्हणजे सामान्य आता आमकां पुरा आजो मामा म्हळ्यार भारी प्रीती न्हय तांणी सांगची काणी आयकुचे भारी प्रीती तशी सांगता म्हणलें रे 90% चेरडूवान म्हणल्यार आमकां न्यूक्लियर फॅमिली इष्ट म्हणून चिके म्हाका शॉकिंग ते जाल्यार इताका म्हूण निमगेताना तांगेल आन्सर कसा म्हळ्यार आजो आना मा पुरा किरकिरशी प्रायवेसी ना फ्रीडम ना पुराके तांणी तोंड घालता ती सो आमकां एक प्रायवेसी जावका म्हूण सांगून त्या एक तांगेले ओवरऑल तशी एक 2-3 क्लासा विंगड विंगड निमगेताना म्हाका ह्यांची उत्तर आयल्या कसा लाक अशी थिंक करता आसत आमगेल चेडूवा म्हळ्यार हे सो कॉल्ड फ्रीडम म्हणटा ती प्रायवेसी म्हणटा ती सेपरेट रूम ह्यान ते पुरो आमगेल चेडूवाक आतां जावका जाल्यार ताजी वटूची कसं जाता आसा एडजस्टमेंट ना कॉम्प्रोमाइज ना एक नमना फ्रस्ट्रेशन चेडूवा लागीं चड जाता आसा म्हळ्यार तांकां ताळमे म्हळ्यार विशयूय ना सो हे पुरो बदलावणे चेडूवाल आमकां आयल आसा म्हळ्यार आतांच एक जनरेशन कशी म्हूण सांगल्यार जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हे 1997 दाखून 2012 हे जनरेशन आसा पळय हे जेन झी जनरेशन म्हूण सांगून म्हळ्यार हान्नी जाताना टेक्नॉलॉजी चड जाला म्हळ्यार कंप्युटर आयले मोबायल आयले इंटरनेट पुरो येवच्याक शूर जाला सो हांणी जगतानाच हांणी कंप्युटरार बसून शिकच्याक प्रयत्न केला तांणी त्या चेडूवान आणि हात्ता मोबाईल दवरच्याक सूर केला तस जावन हांगेल एक लेवल ऑफ थिंकिंग चिके आमगेला पशी चिके चड म्हूण सांगून त्या इसवी जालेला मागीर आयले म्हळ्यार ह्या 2012 दाखून आतां 2024-25 तरी म्हूण सांगता हे जेन आल्फा म्हळ्यार हांणी जाताना आयले टेक्नॉलॉजी आनीक एडवान्समेंट हे व्हॉट्सएप फेसबुक गूगल सगळेच एक प्रपंच तांगेल हातास डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा पळय तू कसं जाल्यार तुका वतिल्यार तुका इन्फॉर्मेशन मेळटा तसं एक जनरेशन आणि तेवच्या 26 नंतरच्या 25-26 नंतरच्या जेन बीटा जनरेशन म्हळ्यार हांणी AI टेक्नॉलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ಒಟ್ಟು जल्लेल चेडूवा आणि मुखार हांगेल थिंकिंग कसं आसता पुरो म्हूण एक आलोचन करी न्हय म्हळ्यार असल चेडूवाल ಒಟ್ಟು आम्ही आसताना आनम जावन आमगेल कशी नडवळीक आसका एके आमगेल कसं ड्युटी आसका म्हणलें रे हांक चेडूवा कसं जावका तांणी खंयचे जनरेशनाचे आसच्या पुरो फुडें जाल्लेल चेडूवा आसच्या पुरो जेन झी आसच्या पुरो जेन अल्फा आसच्या पुरो जेन बीटा आसच्या पुरो चेडूवांची तांकां कसं जावका आनमाले मोगू तांणी सांगलेल्या आयकुचे तसले जन जावका तांकां मस्त विषय उलोवचे आसता स्कुला विषय उलोवचे आसता आतां कसं जालां म्हळ्यार आनम्मा कामा वता ती फुरसत आसना तांगेलेची वर्क तांकां ओवरलोड जाता आसा सो चेडूवाल कडेन गमन दिवच्याक साध्य ना म्हणटाना
असल पुरा समस्ये चड जाता वता विथ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी समस्ये वरकेन चड जाता वता तस जावन सुरवेच प्रायोरिटी आमगेल घर आमगेल चेडूं वयर दवरला असल समस्ये चिकेची उणी कोण घेवचा जाता म्हण सांगून म्हाका दिसता. वय हे कुटुंब व्यवस्थेची शिफ्ट म्हणून सांगून तुम्ही सांगले हाचे अनेक परिणाम आमगेले सांप्रदायिक आचरणे वयर वरकेन आस म्हणून सांगून घेणं मिगेल एक अभिप्राय म्हळ्यार ही फुडें पळया भजन करचे की खंयचे एक पूजा पाठ देवा पूजा विधी विधान कसले असो पराब आचरण करचे परबे रांदप अशी प्रत्येक कामांतूय मलगडे की कुटुंबाचे पुरा जन ಒಟ್ಟು मेळून चेडू हांकां इन्वॉल्व करता आशिल्ले तशी एक जनरेशना दाखून अनेक जनरेशनाक ते सांप्रदायिक आचरण खंयचे आसूं ते शिफ्ट ट्रान्सफर जाता आशिल्ले जाल्यार आजिकाली आज न्यूक्लियर फॅमिली जाल्यार मस्त कडेन मलगडे शिकयताचे चेडूआक न्हय म्हण न्हय जाल्यार शिकयनी म्हण जाल्यार म्हळ्यार मलगड्यांक गोतना मलगडे फॉलो करनाची म्हण जाल्यार ह्या चेडूआंक वच्चे राबता कशी ताजे ट्रान्सफर जावचे राबता म्हळ्यार फुडल्या म्हणके आतां फुडें भजन आनी पूजा पाठ ओरका म्हण करची न्हय ते आमगेल वे ऑफ लायफ आशिल्ले तशी आज तशी ना जाल्यार मस्त कडेन अशी फॉलो करतला आसाची जाल्यार अशी उण जाता गेल्यार हाचे परिणाम कसले म्हण सांगून आमी आलोचन करचे गेल्यार क्रमेण उण जावचे मागीर ते पूजा पाठ की ताजे आचरण की नाशी जावचे त्यावेळी जावची साध्यतेच ना अशी उणी जाता जाता गेल्यार म्हण सांगून घेणं तशी जावन न्हू एटलिस्ट आमी एक परड परब्या वेळार तुम्ही सांगला म्हणके त्या वेळी नागल कामाक आसच्या पुरो एक आनमाल वर्शीक आसच्या पुरो खंय न्हू भायर गांवां आसल्यार येवचे तसले की चवथी वेळार खंयचे एक कुटुंबाचें ओट्टू मेळून करचे तसले एक विधी विधान आचरण पुरा जनांनी आजी काही ओट्टू मेळणोची ते कंटिन्यू केल्यार हे प्रॉब्लेम जावचे चुकता म्हूण सांगून मिगेल अभिप्राय. वय खंडित तशीच तू आता आचरण्याविषयी सांगला टक्काची एक कनेक्टेड म्हळ्यार भाश आम्ही उल्लोच्या प्रत्येक प्राणी पक्षी तांकां एक सहज भाश असता आता सहज भाश म्हळ्यार कायळो सहज जावन का का म्हणटा सुणे सहज जावन बौ बौ म्हणटा तशीच माज्जर सहज जावन मियाव म्हणटा मनुष्याला सहज भास कसला तागेले मातृभाषा कळवा म्हळ्यार चेडू पोट्टा असतानाचे त्या मातृभाषे ऐकूनच ते भायर येवन आसता सो ते कनेक्टेड असता इमोशनली कनेक्टेड म्हणटा पळय सो त्या भास ते मस्त कम्फर्टेबल म्हळ्यार कसले सांगू का जाल्यार कॉन्फिडेंट जावन सांगच्याक आलोचन करची त्याची रीती वरकेन मातृभाषेर सुलभ ताका त्याची आम्ही इतलेच सहन एक जाल्लेल चेडू 1 वर्ष 2 वर्ष भास शिकतानाची इंग्लिश उल्लोचा सूर केल्यार हांव इंग्लिश विरोधी न्हय खंडित न्हय जाल्यार ते आमगेल भास न्हय उलोचा सूर केल्यार कसं जाता म्हळ्यार चेडूक एक कन्फ्युजन म्हळ्यार ते ताजी भास न्हय न्हय सो ते हेवेय शिकना तेवेय शिकना ताका चिके कन्फ्यूज जाता तस जावन फस्टाच एक 2-3 वर्ष चेडूक आमगेल मातृभाषेरीच आमी गट्टी केल्यार 3 वर्स नंतर कितले भाषा शिकचे तसले एक सामर्थ्य त्या चेडूक येता ते मातृभाषा खंयचे आसच्या पुरो कोंकणी आसच्या पुरो कन्नड तमिळ तेलुगू खंयचेची तुळू खंयचे भाशे आसच्या पुरो जाल्यार आमगेले भास आमी घरकडे घरा भितर चेडू व्हड जाल्यार आमगेल भास उरलेल्यार मात्र आमगेल संस्कृती वर्ता एकेची आमगेल भास उरलोचाक आमकां लज्ज केल्यार आमी इंग्लिश उलयल्यार आमगेल संस्कृती खंय वर्ता न्हय मा वय हे सामाजिक व्यवस्थेंतू आमगेले कुटुंब व्यवस्थे तुम्ही सांगला म्हणके बदलावण जाल्ले अनेक परिणाम आसा ते सांगच्या गेल्यार हे एक आमी सिरियस जावन आलोचन करता जाल्यार हाजे निमित्ती आमगेले मानसिक समतोलन वरकेन चिकेची उणी जाता असं म्हण सांगून सांगेत आमी जाताना एकली जाल्यालींची जाल्यार आमकां सामाजिक जिवी जावन समाज जिवी जावन कन्वर्ट केलेले आमगेल कुटुंब आमगेले समाजाक आमी परिचय जाल्ले आमगेल कुटुंबा निमित्ती म्हण सांगेत तशी जावन समाजांतू मनशाले एक व्यक्तित्व निर्धार करच्याक एक कुटुंबाचे पात्र मस्त व्हड आसा तशी त्या कुटुंबांतू जाल्ले एक मनशाक सुख कष्ट मागीर चांग वायट प्रत्येक विशयाचे अनुभव ताण कुटुंबात दाखून तो घेता जाल्यार आजिकाली कसो प्रॉब्लेम जाता असं म्हणून सांगला तुम्ही सांगला म्हणके तावळी ते आमगेले पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट स्किल्स म्हूण सांगून आमी क्लासा घालची तसले एक परिस्थिती आयला म्हळ्यार चेडू हांव दाखून व्हड्डां स्ट्रेस तशीच डिप्रेशन म्हळ्यार आनी आत्महत्या मनोभाव हे एक व्हड विशय न्हय वा आमी सान आसतना आमकां माते दुखी डिप्रेशन ह्या सकट कसं म्हळ्यार म्हणूय गोत नाशिल्लें आमी निंबूच आशिल्ले कसं तशें म्हळ्यार म्हूण सांगून घेन
जाल्यार आज काली कशी जाला म्हळ्यार खंयचेय एक सना विशयाक ते कष्ट आयल्या म्हूण सांगून न्ही ताका कसो परिहार म्हूण सांगून आलोचन करचे एक सामर्थ्य नाशी जाला. हाका मार्गदर्शनाचे एक प्रॉब्लेम आसचे काही पुरो त्या वय आनी कसं म्हळ्यार कसलेय समस्या असो ताका परिहार हेंच लास्टाक अंतिम जावन आमकां हेंच परिहार आत्महत्येक परिहार म्हणजे एक मनोभाव येता न्हय ते मस्त डेंजरस म्हूण सांगून सांगता. म्हळ्यार आमगे लायफ ना म्हूण जाल्यार आमी आमगे कुटुंब व्यवस्थे की समाजा ಬಗ್ಗೆ आलोचन करची विशयूय ना होय. पळय की नाही हे एक मानसिक समतोलन वरकेन अशी असल प्रॉब्लेम्स कಡೆ येता असं म्हूण सांगून म्हाका एक दिसता असं. बय ಖಂಡಿತ म्हळ्यार हे तू म्हणलं स्ट्रेस टेन्शन डिप्रेशन सण सण ಚೆರಡು ವರ್ಕನ ಅತ್ತ ಉಲ್ಲೈತಂತಿ म्हळ्यार ते कॉमन जावन गेला समस्या म्हण सांगल्यार सन्नादकून ಹೊಡ್ಡಾತರಿ आणि आत्महत्या सुसाईड म्हणल्यार ह्या वर्केन मस्त एक चिंतेचे विषय म्हणून सांगेत सण सण ಚೆರಡು वर्केन कोण घेतांती कसं कारण असच्या पुरो म्हळ्यार मस्त फॅक्टर्स असंत म्हळ्यार मल्टिपल सायकोलॉजिकल इमोशनल सोशल प्रेशर म्हणून म्हाका दिसता म्हळ्यार एका पटी तितले प्रेशर जाला मात्र ना तसं एक निर्धार घेवच्याक साध्य आता ಚೆರಡುवालेच एक विषय घेतला रे तांकां कसले चड जावन अकॅडमिक प्रेशर रँक घेवका मार्क घेवका त्याच एक ಒತ್ತಡ तांकां ಚೆರಡುವಾಂಕ स्कूला वतना पट्टा दुखी ಮತ್ತೆ दुखी येवचे वरकेन हाय प्रेशरा निमित्तचे सायकोसोमॅटिक डिसीज आसा म्हण आमी सांगता सो ह्यात 99% मार्क मेळ्ळा रे आणि 1% खंय गेल्या म्हणून निंगूत तसल परिस्थिती मिगेलेच एक स्टुडंट आणि स्टुडंट ಅಲ್ಲಮ್ಮ 96% आयिले PUCंतू तांणी दोग जण डिप्रेशन वचून एडमिट जावचे तसल परिस्थिती आयिले म्हळ्यार तितले एक स्ट्रेस 96 आयल्यार पावना वरलेलांक चड आयला क्लासांतू म्हूण सांगून टेन्शन सो असल परिस्थिती रे ಚೆರಡುವಾಂಕ कसं जाता अयो फेल जातकी मार्क उणी मेळतकी म्हूण केलो पटी परीक्षे फुडेची सुसायड करून घेवचे की फेल जाले म्हणून सुसायड करून घेवचे ते ಚೆರಡುಂक कसं लागता म्हळ्यार त्यांचे एक जीवन म्हळ्यार आमगेल अळते गोल कसला तांकां जज करच्या तांगेल मार्क तांगेल विंगड कसलेच स्किल्स बुद्धनकाय आमी त्या पळयनांती तशें जावन ह्या समस्या घराच ಒತ್ತಡ वरकेन हाका कारण आणि केलो पटी ಚೆರಡುವಾಂಕ विंगड जनालोटू कंपेर करचे मागीर नेबर्सालोट कंपेर करचे आणि ಚೆರಡುವಾಂಕ वरकेन विंगड जनाल एक लाईफ स्टाईल म्हाका त्या जावका ह्या जावका त्या घरा हर्ट करचे सो हांव नमन दिना म्हणली कुठले वचून जीव काण घेवचे म्हळ्यार जीव काण घेवचे म्हळ्यार भारी एक सुलभयेचे विषयशी जाला म्हळ्यार ह्या प्रॉब्लेम्स पुरा टेम्पररी म्हणून तांकां वतना परमनंट जीवन पर्यंत ह्या समस्या असता म्हळ्यार एक भावनेर त्यांनी जीव काण घेवचे तसं एक टेंडन्सी म्हणटा पळय त्या चढता असं आणि होड्डाल विशयांत आयला रे IT प्रोफेशनल्स IITंत शिकिलो अमेरिकांत आशिल्लो कोटीगटल्यान संपादन करतलो तसल मनुष्य वरकेन एक सुसायड कोण घेत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आमगेल इतले स्टेटस आसका ह्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसका इतले व्हड बंगलो आसका 4 बंगलो एक 4-5 कार आमगेल स्टेटस आमी अशें मेंटेन करका त्या पुरा एक ಒತ್ತडार कसं जाता स्ट्रेस जाता केलो पटी ते स्ट्रेस मॅनेज करूंक जायना अशी आत्महत्येक शरण जाता ती ताजे बदलाक आमगेल्या मलगडान सांगेल असं ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು कितले आसके पळय तांतू आमी एक तृप्ती भोगुका सुख भोगुका त्या विषय ना तुका एक काम जाता ना स्ट्रेस जातले गांव यो सान काम कर कसले त्या आमगेल मन ओपना म्हण आमगेल स्टँडर्ड हाय आसा तशी बिझनेसान तू कोटी गटल्यान रीण करचे ते रीण तीर्सुचे जायना म्हणली कुठले मानसिक ಒತ್ತಡ ताजे बदलाक आमगेल निमित्त कितले साध्य की तितलेच आमी करून वता रबला रे आमगेल जीवनांतूय एक नेಮ್ಮद असता सो ह्या अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स निमित्तच केलो पटी असल पुरा जाता म्हण म्हाका दिसता. आर्था चिखली कादंबरीगार्ती ती आत्महत्या करून घेता कितली कादंबरी बरयला कितली प्रशस्ती मेळ्ळा विंगड जनाक बोधन करतल तसल येतली मनीशी तीन आत्महत्या करून घेतला रे आश्चर्य जायना ते एक दूख एक 2-3 दिवस मिगेल भितर नाही आता अस त्याला मस्त एक मनाक काडबला म्हळ्यार कशी तीन कश करून घेतला म्हण सांगून म्हळ्यार केलो जनाल मनाची दूख आमकां भायर दाखवून दिसना कसल दूख आसता म्हण सांगून आणि आमी अंगाक कसले जाल्यार म्हळ्यार देहाक कसले जाल्यार मात त्या दुखी ताप डॉक्टरला वतांती फिजिकल डॉक्टरला सर्जरी करून घेवच्याक रेडी असतांती त्याला मानसिक जावन आमकां दूख आसता रे कोणा लागी आमी शेअर करून घेतला रे त्या तितली उणी जाता कोणाला सांगून रडल्यार वरकेन तितली नेಮ್ಮದಿ मेळटा सो कितलेकी जनाक कितलेकी दूख आसता एके फ्रेंड्सा लागी एके आनम्मा लागी बायले लागी बामणा लागी एके टीचर्सा लागी नावे तू काउन्सिलिंगा वस
थंय तुका कसं की एक नेಮ್ಮदी मेळटा त्या सोडून म्हळ्यार आमगेल्या समाजांत एक स्टिग्मा आसा कावन्सिलिंगा गेल्यार हो मेंटल म्हूण लेखतात ती म्हणून तशी कसले ना आमगेल्या स्वास्थ्या खातीर आमी वचका अगत्य पडल्यार सायकियाट्रिस्टा लाग वर्केन वचची तसले सूक्त म्हूण सांगून म्हाका दिसता आमगेल्या एक मानसिक स्वास्थ्याक आनी दैहिकाक आमी खंडीत वतात सो ते दोन्ही आमी चांग रितीर दवरून घेवचे आमगेले एक कर्तव्य म्हणून हांव लेखता होय हे सकड समस्येक कसं कसं कारण म्हणून आमी पळोवच्या गेल्यार हाका मेन कारण एक मोबाईल म्हणून सांगून वरकेन आमगेले एक अभिप्राय आसा म्हळ्यार आता मोबायलाचे दुष्परिणाम कसले ताजे साधक बाधक आमी हांव उलयतना तांचो चांग मस्त आसा विषय त्या विषयी नाही जाल्यार हांव तावळ सांगले कम्युनिकेशन उणी जाता असं म्हणून वय कम्युनिकेशन उणी जाल्या निमित्तीची मस्त सकड समस्या येता कम्युनिकेशन उणी जावच्या कारण कसले एक घरान तू सन्न चेडू आगकून मलगडाला हातान तू मोबाईल एक कुडान तू 4 जण ಒಟ್ಟು बसता जाल्यार कम्युनिकेशन ना इत्याक पुरा जणांना हातान तू मोबाईल आसा त्या एक कारण आसा मागीर आज आमी भायर वतान खंय पळयताची हॉटला वतान की अशीची वारडी की खंयची एक फंक्शना वतना चेडा हातान मोबाईल चेडूड ताजितल्या मोबाईल पळोवन खेळतास मागीर आना ताजितल्या आसताची पळया सुरवेकच हे अशी स्टार्ट जावचे सुरवेक चेडू नुत बैसना रडता म्हूण सांगून दिवचे मागीर खाण खाताना जेवणा खायना म्हूण सांगून मोबाईल दिवचे मागीर न्हिदतना न्हिदना म्हूण सांगून दिवचे अशी दिसता दिसताची ते कसं जावता म्हळ्यार एडिक्शन जाता ते म्हळ्यार ते नाशी जायना म्हूण तसले एक परिस्थिती आसता न्हय वा मागीर ताची निमित्त कसं जाता ते एक चट अभ्यास जावन वता चेडवांक हाजी काल कितले की पळयला इतू ते समस्या असल्यार ह्या काका परिहार आसा जाल्यार ह्या जे मुखा वयले एक व्हड परिणाम म्हळ्यार ते गेम्स आनी आसता पबजी म्हूण तुमी आयकून आसच्या परत ताजी निमित्ती कितलेकी चेडवांनी जीव काण घेतील असं विंगडांक मारून काढाल असं ह्या सकड प्रॉब्लेम खंयच्या निमित्त येता असं नाही ना मोबाईल वाईट म्हणून हांव सांगिल्लें नाही मोबायलान मस्त सकड चांग विषय आसा ते आमी घेवेत जाल्यार चेडू हाता मोबाईल दिवचे मागीर ते एडिक्शन जातरी मागीर कसले करू जायना असले मारणान तिक म्हळ्यार प्राणाक हानी जेवत असले काम जाता आसतना तशीच आमगेले संबंध वरकेन हाजे निमित्ती वायट जाता वता अशी जावन ह्या मोबायला यूजची केची उडी कोरका मोबायलाचे पात्र वरकेन मस्त व्हड आसा ह्या विशयार म्हूण सांगून दिसता भय अब्बा म्हळ्यार हे आमी फुडें सिगरेट पिवच्या पुरा पळय ते एडिक्शन स्मोकिंग एडिक्शन ड्रिंकिंग एडिक्शन तशीच ड्रग्स त्या पुरा म्हणटशी आतां हे स्क्रीन टायम एडिक्शन ह्या ताजी तितलेच डेंजरस कळवा म्हळ्यार त्या कशी जिवाक अपाय की ह्या वरकेन जिवाक तितले अपाय मानसिक जावन वरकेन मस्त अपाय म्हळ्यार हे मोबाईल म्हळ्यार एक साधन जीवनातील एक साधन तितलेच आमगेले इमोशनल कंपॅनियन खंडीत नाही मेगेला एकलो हायस्कुलाचो म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड चल्लाक एक फावट कावन्सिलिंग हाडलेला तो कसो म्हळ्यार फुडें भारी चुरक आशिल्लो आनम्मा बहिणी लोटू केदनाय गम्मतर आशिल्लो सडन आत्ता एक ಸ್ವಲ್ಪ महिना दाखोवन एकलो आसच्याक इश्ट पावता कोणाले ಒಟ್ಟು घरा उरलेना सगळो दीस रुमा भितर आसता आर्थ स्कूला वच्चाकय तो इश्ट पावना म्हूण सांगून आनम्मा मस्त टेन्शन करून घेत आशिल्ली सगळो दीस कुडा आसता म्हूण सांगून म्हळ्यार हे त्या एकल्याले विषय न्ही असल मस्तू चेडूवा आसता ती म्हळ्यार मोबायला एडिक्ट जालेला म्हळ्यार सांदकून अभ्यास केलेले निमित्त एडिक्शन जावन आसता तांकां तसो सान आसतना मोबायल दिना तशी आमी मस्त जागृत करका सान चेरडाल हाताक मोबायल दिल्यार त्या समयात तांगेले ते ब्रेन बेळवणीक जावची तसल एक हंत तसल समयार तू त्या गेम्स एक कार्टून्स त्या दोळा गोंबेस पळय हेकडे तेकडे कार्टून्स पळयले निमित्त ते रेस्टलेसनेस जाता तांकां चेडवांक रेस्टलेसनेस मागीर स्लीप डिसऑर्डर्स मूड स्विंग्स हर्ट सान चेडवांक हट जाता जाता तांगेले हर्ट चड जाता वता आनी चेडवां मात्र न्ही हड्डांक वरकेना म्हळ्यार पळोवच्या गेल्यार मेमरी पॉवर उणी जावच्या आनी कॉन्सन्ट्रेशन नाशी आसच्या तसल पुरा समस्या हड्डांक न्हीद येना तशें आसच्या तू पळयलात एक 25-30 वर्स दांटवलेला एका इवन हायस्कुलाचे जालें ना तांकां वरकेना तू मोबायलार बसल्यार हेकड कसो जाता असं म्हणून कळना कोणी गेस्ट आयल्यार हांगेल कॉन्सन्ट्रेशन मोबायलार वयरी आसता आनी एक नमने फ्रस्ट्रेशन कोप सिडी म्हणटा पळय तसल नमन्याचे एक नेचर आत्ताचे एक जनरेशनान तू दिसता असं इतली म्हळ्यार मोबायल एडिक्शन म्हणून खंडीत जावन वरकेना हांव सांगेत म्हळ्यार तसल एक व्याधी म्हणून सांगेत ह्या मोबायल तस जावन हे कितले उपयोग करका
आमगेल घरकड्या कितकी वस्तू असता अपायकारी वस्तू गॅस अस इलेक्ट्रिसिटी अस कोईत अस पेस्कात अस आम्ही ते पुरो जाग्रतेर उपयोग करनात वा म्हळ्यार ताजे निमित्त उपयोगूय आसा એટલે कितले जाग्रतेर उपयोग करता तशी मोबाईल वर केला कितले जेवका तितले ते पळोवका वरले टायमार आम्ही तिके दूर दवरका स्क्रीन फ्री टाइम दवरून घेवका म्हळ्यार सगळो दीस फॅमिली पुरा जणांनी एकाक मोबाईल जावन बसला रे कशी ताजे बदलाक पुरा जणांनी ಒಟ್ಟುಚೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಚೆ ಸರಣಿ ಕೆಲ್ಲಲ್ ನಮ ವೈ ವೈ ಪ್ರಾಚೀನ खेळाचे ಒಟ್ಟು ಮೆಣ್ वय ಒಟ್ಟು मेळ्ळ पुरा जणांनी बैसून कसले खेळचिके एके उल्लोचके ऑफिसान कसं जल्ला म्हण अन्नान येवन सांगचे घरान कसं जल्ला किती गेल ऑफिसा कसं जल्ला म्हण अम्मान सांगचे ಚೆರುಡುವಾಲ ನಿಮ್ಗೂಚೆ ಅಸಲ್ एक कम्युनिकेशन म्हणितवे असला रे मोबाईल दाखवून ಚೆರುಡುವಾಚಿಕೆ दूर बरेत सांजेचिके वॉकिंग वच्चा एके मधमध्येचिके प्रवास वरच्या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आम्ही दवरून घेतल्यार ಚೆರುಡುವಾल वटू तांणी सांगू ऐकूच तसल एक ताळमे मस्त दोन्ही किती पट सांगता सामा त्या एक मस्त मुख्य जाता ಚೆರುಡುವಾल वटू उल्लोचे हें पुरा केल्लेल निमित्त हे मोबाईल दाखवून ಸ್ವಲ್ಪ दूर दवर येता म्हणून म्हाका दिसता वय अनेक एक समस्ये मस्त गंभीर जावन आशिल्ल्या आमगेल समाजाक त्या म्हळ्यार विवाह विच्छेदन आमगेल्या भारतीय संस्कृतींतू विवाहाक एक प्रमुख स्थान दिलेलं असता एक स्थानमान आस विवाह म्हणून सांगल्यारी चल्लो चेल्ले मध्ये बांधूत असल एक बंधन न्ही हे दोन कुटुंब एक जॉईंट करचे असल एक पवित्र पर्व ते आमगेल संस्कृतींतू विवाह विच्छेदन म्हणजे अकल्पनीय म्हळ्यार कसले प्रॉब्लेम येवो बामूण बायला मध्ये असो चेल्लेक त्या फॅमिली वोट अडजस्टमेंट जायनाशी एके फॅमिलीच्यांका त्या चेल्ली वोट अडजस्टमेंट जायनाशी खंयचे रिती परस्पर ಹೊಂದಾಣಿಕೆ जायनाशी आसच्या पुरो जाल्यार त्या सम कोरगेन व्हरका शिवाय विच्छेदन म्हणजे आमगेल संस्कृतींतू ना ते त्या फूड कसं जाता आशिल्लें म्हण सांगल्यार मलगड म्हणटाल कोणी मार्गदर्शन दिता आशिल्लें म्हळ्यार चुकी केल्यार की कसले एक गलाट जाल्यार कसले तोंदरे येयल्यार सना आसतनाच ते तीर्मान जावन मलगड म्हणटाल आशिल्लें तांगेल्या मार्गदर्शनारी ते सम जाता आशिल्लें जाल्यार आज काल कितलीची विवाह विच्छेदनाक कारणाची आमी इंटरफियरन्स म्हणून सांगू तिन्ही चेले एक कितली कडेन घरच्याला इंटरफियरन्सांत बामूण बायले समासांत घरच्याला इंटरफियरन्सांतू त्या विच्छेदन जाल्यार मस्त उदाहरण आसा तशें जावन हक्क सक्कड कसं कारण म्हळ्यार इता म्हळ्यार हे एक गंभीर विषय चिंताजनक जावन मुखार हे परिणाम आमगेल समाजा वयरी बिरू येता ताजे खातीर म्हाका हाचे बद्दल मस्त प्रश्न आसा हक्क कसं कारण आसच्या पुरो म्हळ्यार म्हाका दिसचे हक्क सक्कड आमी पॅम्परिंग करून ಚೆರುಡುವಾಂಕ पळया फूड जाल्यार मस्त चेडू बब्बावाल चेडू पुरो ಒಟ್ಟು न्हिदोचे ಒಟ್ಟು खावचे ಒಟ್ಟು खेळचे तशें जावन पर्सनल अटेन्शन मेळना आशिल्लें तशें जावन तांकां खंय गेल्यार तांकां ಹೊಂದಾಣಿक जाता आशिल्लें तांगेल्या घरची माणके दिसता आशिल्लें जाल्यार आज काल एक दोन चेडू आशिल्ले न्ही तांकां पर्सनल अटेन्शन दिवन विंगड गेले कडेन एक चल्ल्या जाल्यार तशीची चल्ल्याक चेल्ल्याक दोगांकय पर्सनल अटेन्शन मेळना तशी आमी सांगला पण के जाव का म्हण तसं एक भावन येवन की हे एक प्रश्न तशींची पॅम्परिंग हांव सांगला म्हणके म्हाका कष्ट हांव कष्ट भोगिल्ले आशिल्ले आमगेले चेडू बघूनच म्हणजे तसं एक स्वभाव आसच्या पुरो तांकां कष्ट म्हळ्यार कसले म्हूण सांगून ओतून अशी सान दाखवून वड्डयला आशिल्ले एक क्रम आसच्या पुरो हे कारण की कसं म्हणून म्हाका एक व्हड प्रश्न जावन आसये म्हळ्यार हे एक विच्छेदन म्हणजे मस्त व्हड विशय आतां जाल्यार कॉमन जावन हे मुखारसून हे ट्रेंड वच्चेनाच ताजे निमित्त गंभीर परिणाम आमगेल सगळे समाजा वयरी पडता ताजे निमित्त ह्या विशय आमी चिकेची आलोचना करका जाता बा म्हळ्यार ಅತ್ತ ಚಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಡಿಗೆ ಜಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚಲ್ಲಲ್ ಹೊರಡಿಗೆ ಜಲ್ಲ म्हणून आनम ನೆಮ್ಮದಿ रसच्याक ना 5 दिसाचे लक्ष गटल्यान खर्चून ಹೊರಡಿಗೆ करतांती केदां ना डिवोर्स जाता म्हणून सांगूच्याक जायना तसल परिस्थिती आसा म्हळ्यार ಹೊರडिಗೆ म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक ताका एक सॅंक्टिटी आसा ते आमी विसरता आसतांती आनी सिनेमा पळयतांती तांतू चल्लो चिल्ली हाता दवरून रुखाक सुत घालून डान्स करतांती पद सांगतांती सिंगापुराक युरोपाक स्वित्झर्लंडाक हनीमून वतांती सो हें पुरो पळयतना कसं की एक फॅन्टसी वर्ल्डार आसला म्हणके पळय एक कल्पने सो व्हरडीक जाल्यार त्याची व्हरडीक म्हळ्यार गम्मत म्हळ्यार कल्पने सो त्या जायना म्हणले कुडले चिकेची फ्रस्ट्रेशन सुरू जाता केलो पाटी म्हळ्यार खंयचे एक लोक आसतात आमी कितले पाटे आनी एक जबाबदारी ते कमिटमेंट आमी विसरता आसतांती व्हरडीक म्हळ्यार एक जबाबदारी गम्मत मात्र नाही म्हूण सांगून आमी विसरता आसतांती न्हय मा
वय तुम्ही सांगला म्हणजे त्या सोशल मीडियान ताणे मी फोटो घालचे व्हिडिओ घालचे विंगडाल पळयताना आमगेले कंपॅरिझन स्टार्ट जाता तांणी तशी करताची आम्ही वे कोरका तांणी तशी करताच आम्ही तशी करतनाची म्हणजे तसं एक भावना वय ताज मागीर नेक्स्ट स्टेज कॉम्पिटिशन तांगेले काही चड आम्ही गाव भोंवका तांगेले काही चड आम्ही एन्जॉय करका म्हणजे तसले म्हणा बरेची हे असले इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट्स वयरी आमकां आशी तशीची अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स तुम्ही सांगला म्हणजे ह्यांची जीवन नाही ना वय अब्बा म्हळ्यार त्या स्टेटस पळोवनूच हांनी त्या तशीच आसत तांणी म्हण लागता ती कळवा वय घरान वरकेन तशीच आसत ती म्हण हांनी एक मनान तुलेक करून ते कंपॅरिझन स्टार्ट करचे आनी ताजे वट्टू एक इगो प्रॉब्लेम केलो पटी पळय म्हळ्यार हांव सांगिले सम्म म्हण खंयची सम्म म्हणच्या पशी कोण सम्म म्हळ्यार एक समस्ये इगोइस्टिक एटिट्यूड म्हणटा पळय प्रत्येक विशयाक एक चर्चा त्या वरकेन केलो पटी कारण जाता वय तू सम की हांव सम म्हणजे बरा रे आम्ही कसं करता म्हळ्यार लढाई करून घेतात हम्म. सदोय लढाई जाल्यार पळय स्टार्टिंगारी सना म्हणटाक सना विशयाक एक किटपिटी म्हण सांगताचे आमी त्या गलाटो म्हण सांगून मागीर त्यांची ना व्हड जाता जाता कंटिन्यू जाताची विच्छेदना कारण जावचे वय सण सण असताना आम्ही त्या पुरो सुधारसिला रे तैंची पळा समजता ताके खोड्डाल वरकेन सहकार जावका जाता ಖಂಡಿತ आणि आता एक चिल्लेल विषय फर्स्ट उलोया चिल्लेल विषयाक आयला रे आम्ही आता प्रत्येक चिल्लेक एक आश असता तसं की एक तिक लक्ष असता डॉक्टर जावका इंजिनियर जावका IAS ऑफिसर जावका पायलट जावका कसले असच्या पुरो असता ताक ती तयारी मस्त करता न्हय म्या आम्ही कोचिंग पेटयता ती नीट कोचिंग CET कोचिंग IAS कसं कोचिंग अगत्यस पायलट जावच्या कसं ट्रेनिंग अगत्यस आम्ही त्या पुरा पेटयता ती म्हणजे ट्रेनिंग प्रत्येकाक एक आवश्यक म्हणून सांगून आम्ही पेटयता ती न्हय म्या ताज्या पशी एक आनी एक व्हड गुरी आसा एक चिल्लेल एक जिवनांत उत्तम एक गृहिणी जावचे चांग एक आवसू जावचे न्हय म्या त्या एक कुटुंबाचे एक व्यवस्था सो त्या आम्ही विसरता आसत ताका आम्ही कसं ट्रेनिंग दिता आसन ती म्हण तुका दिसता म्हळ्यार त्या गृहिणी जावच्याक जाल्यार एक कसं की एक स्वल्पपणी एक हिन्नले जावका ना म्या ट्रेनिंग जावका ना म्या वय आम्ही शिकवण्या खातीर आम्ही मास्टर्स PhD असले सकट डिग्री म्हूण सांगून घेन आम्ही ट्रेनिंग शिक्षणाचे म्हण नाही खंडित शिकुका वय ताजी वट्टू आमगेल अनेक लक्ष त्यावर वय गृहिणी जावचे हाय सकट घरा काम आसच्या पुरो अडजस्टमेंट जावचे ಹೊಂದಾಣಿಕೆ करून घेवचे हाजी निमित्तीन प्रॉब्लेम जावचे वय ह्या सकट ट्रेनिंग आमकां मेळका जाता ना वय म्हळ्यार ही वारडिके पुडेची आज कितलेके कडेन पण आम्ही प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग हा असता सो प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग म्हळ्यार कसं वारडीक जाता रे येवचीस कस कसं समस्या असता कस कसं तांकां ಗೊತ್ತು ಕೊರೋಕ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಚಲ್ಲೋ ಜವ ಚೆಲ್ಲಿ ಜವ सांगूका प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग तो आणि ಸ್ವಲ್ಪ पुणे एक घरा काम आणि शिकोनु ते चिल्ले चरडाक एक कसं जात म्हण सांगला रे ते चिल्ले चरडू त्या अनेक नवे घरा वत्ताना तिक एक लॉस्ट शी पण एक भावने म्हणजे ती कसं कोरका म्हणून कळला म्हण आम्ही जीवन शिक्षण दिताना अंती बरी तिक वाजून शिकोनु पेटयतांती तदन तिक एक नवे घरा वत्तान पाप ते एकलेकार पाप दिसता तांकां एक अडजस्टमेंट प्रॉब्लेम शोर जाता काम ಗೊತ್ತಸನ म्हळ्यार हांगा शिकोन आसना ती कसं करची म्हणून कळना तेदन सूर जाता केलो पट्टी त्या बमलाल घरात आणि चांग असल्यारी चलता ना म्हण जाल्यार समस्ये ते शोर जाता आणि आता चल्लाल विषय घेतला रे एक चिल्ली तागेल बायल जावन विंगड घरा दाखवून येताना तागेल कशी असका मनस्थिती म्हळ्यार रे आनु अम्मा आणि बायल बॅलन्स करची तसल एक मनस्थिती ताका आसुका म्हळ्यार आन अम्मा कितले मुख्य ते बायल वरकेन तितले मुख्य विंगड घरा दाखवून पुरा जन सोण ती म्हाका नमगून आयला सो हांव तिक सपोर्ट सिस्टम जावन आसका म्हण सांगून वरकेन तागेले एक एटिट्यूड आसका तस जावन ह्या दोन्हीची समपालू तांगेल चल्ल्याला आनी चिलयला आणि आता दोग जणय कामावचे निमित्त चल्ल्यान वरकेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज 50-50 आम्ही करून घेवका जाता ಸ್ವಲ್ಪ बायलेक सहायक तिणे पुरा काम कोरका तश कसले ना ताण वरकेन ಸ್ವಲ್ಪ सहाय करून दोग जणने ते मॅनेज करचे म्हणता पडा ते कसले असच्या पुरो फायनान्शियली असच्या पुरो एकेची घरा काम असच्या पुरो ते दोन्हीची आमगेल्या म्हणले कोण पुरा काम तांणी वटू मॅनेज केला रे ह्या समस्येक एक परिहार म्हूण वरकेन सांगेत आनी एक हांगा विषय सांगू काम इष्ट पावता दैवदत्त जावन आमगेल भितरे चल्लो जवो चिल्ली जवो केलो एनर्जी असता ते दैवदत्त जावन देवाना दिल्लेले फिमेल एनर्जी मेल एनर्जी फिमेल एनर्जी आणि मेल एनर्जी दोग जनालंतूय असता चल्लो आणि चिल्ली दोग जनालंतूय असता जिला चिल्यालांतू फिमेल एनर्जी डॉमिनेंट जावन असता चल्लालांतू मेल एनर्जी डॉमिनेंट जावन असता म्हळ्यार विंगड गुण ना म्हण न्हय ह्या डॉमिनेंट जावन असता आता चिल्ले चेरडुवांक पळयताना सಣ್ಣ सಣ್ಣ चिल्ले चेरडुवांक
आनी कस कसल खेळ खेळटांती न्हय मा घरा खेळो वय रांदप करचे रांदप करचे वय मागीर एक गोंबी दवरून आणोवचे वय तशीच ताका गवन घालच्या पावडर घालच्या न्हय मा वय आनी टीचर म्हूण एक बड्डी दोन पोवच्या वर्ल घालून घेवच्या वय रांदपाक खेळ मस्त इष्ट चरड चिलिया चरड वांग ಅದ್ ಅರ್ಥ ಕಸಲ ಮಣರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಏಕ ಅಸ್ಚಿ ಗುಣ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ನೈಮ ಏಕ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ चरडाक नाणोच्या ररडाक रांदप करचे खावोच्या म्हळ्यार कसाला ते पुरा तिगेला आसता ते गुण तश म्हणून तिका धैर्य असता नज लिडरशिप पाची असता म्हण खंडीत नाही म्हण ह्या क्वालिटीज डॉमिनंट जावन असता तशीच चल्लाला मेल एनर्जी म्हणताना एक चल्लो म्हणताना तुगेल मनाक कशें येता वय कसं ಕೋಪ ಯೋಚಿ ಅಷ್ಟ ಪುರೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರಫ್ಶಿ म्हळ्यार एक रेस्पॉन्सिबल मेच्युअर्ड जबाबदार घेतलो पूण पुरो तशें नव्हे पूण ते तांगेलो तूं सहज असचे एक गुण ते म्हणून चिलियन कोपच्यान चल्लांक मात्र कोपचे अधिकार म्हणणे म्हळ्यार डॉमिनंट जावन चिके असचे तसं गुण तश म्हणून ताका ताळमी असताना प्रीती असताना न्हय ह्या क्वालिटीज चिके जबाबदार घेवची क्वालिटीज त्या ताका चिके चड असता म्हूण हाजे अर्थ हंगा रोल स्पेसिफिकेशन म्हण आसता म्हळ्यार एनर्जी दोग जनले ते एक बॅलन्स जावन आसता तू एक चिलियलान तू मेल एनर्जी डॉमिनेंट केला रे म्हण आमी आतां म्हणटा ती चल्लुशी वाड्डो का म्हणून चल्लुशी वाड्डोच्या चुकी म्हणून हांव सांगता इता म्हळ्यार आमगेल चिलिये चेडवांक आमी धैर्य शिकया बोल्ड म्हणटा कळवा बोल्ड शिकोया धैर्य शिकोया जाल्यार ताजे खातीर तिका चल्लू करच्या गतीना सो मेल एनर्जी तिगेला आमी डॉमिनेंट केला रे एग्रेसिवनेस डॉमिनेंट केला रे कसं जाता तेही सूर जावता एनर्जी इम्बॅलन्स तशीच ते ती प्रोफेशनल लायफान तू सक्सेड जावच्या पुरो फॅमिली लायफान तू ह्याच्यात तेगेल प्रॉब्लेम सूर जाता तशीच चल्लांक ताका पापाच शिकोर तागेल मेल एनर्जी आमी डॉमिनेंट आशिल्ले उणी कोर फिमेल एनर्जी डॉमिनेंट केला ताका कसं जाता तो फॅमिली लायफान तू फेलियर जाता प्रोफेशनल लायफान तू फेलियर जाता इन जनरल रईचे म्हणून हांव सांगता ना इन जनरल हा एक विषय तस जावन आनी तू खंयचे एक इन्फिरियर सुपिरियर ना म्हळ्यार हो मेल एनर्जी मात्र सुपिरियर खंडीत ना स्त्री म्हळ्यार एक शक्ती ती स्त्री शक्ती म्हणटा ती न्हय सो फिमेल एनर्जी म्हळ्यार एक शक्ती तस जावन खंयचे इन्फिरियर ना तू आमगेल एक भितर असते देवान दिल्लेले एक क्वालिटीज तस जावन आमी ह्या बॅलन्स करच्याक पळोवका खंयचे एनर्जी तिगेले डॉमिनेंट आसता ते फर्स्ट पळोवका कावन्सिलिंगान सो थंय दाखून आमगेल कावन्सिलिंग आमी स्टार्ट करता ती समस्येक कितले पाटी परिहार हांतू मेळटा ह्या एनर्जी निमित्त तस जावन ह्या पुरा आनी आमगेल्या समाजान हांव म्हणची जाल्यार ताबडी हांव म्हणल्यार प्री मॅरिटल कावन्सिलिंग इवन मॅरिटल कावन्सिलिंग मस्त अगत्य सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्रॉब्लेम्स पुरो आमी भितर दवरून घेवन आमी झगड कोरून मागीर ते हॉड जावन मागीर स्प्लिट जावची कशी चिकेच पळय कोणा लागी की ಗೊತ್ತशिला लागी अशें बच्चोन कावन्सिलिंग घेतला रे कितकी समस्या सॉल्व जावची तसले चान्सेस असता तस जावन हा आमी एक मना दवरून घेवका ಒಟ್ಟು जायना म्हणली कुडले आता ओके बामूण मारता पिवंडो टॉर्चर करता तसले अतिरेक केलो परिस्थिती असता तसले समयार खंडीत त्या चिलियन त्या पुरा बोगुका म्हणून खंडीत ना ते वयस वर्सा चिली तशीच एक असं की जोर डॉमिनेंट असं की प्रॉब्लेम असं ताण सैसून घेवका म्हणना जाल्यार सಣ್ಣ सಣ್ಣ विषय कसले असणार पण आमी कावन्सिलिंगान तू सॉल्व करून घेवं येता म्हण सांगून म्हाका दिसता आज आमी मस्त विषय उलयली ती आज आमगेले सुरवेचे कंतू कुटुंबाचे विषय आनी आमगेले दोन्ही सरणीन दोन्ही कंतू वापस आमी कुटुंबाचे विषय उलयता ती आज मुखार सिलेल पुरा विषय आमी मुखारचे 15 दिसाच्या सरणीन तू प्रस्तुत करता ती तुमगेल सकड जनाले आमकां प्रोत्साह जावका सो आयचे ह्या कार्यक्रम आमी हांगा मुक्षीत आसत सकड जनाक नमस्कार.